फाटल्या 10 वर्षात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या फुडारपणाखाला केल्ली उदरगतीची कामां हो फकत ट्रेलर। ही वेंचणूक जिखून येतकीच पुराय चित्र स्पष्ट उबे जातले अशें विधान भाजपाचो उत्तर गोंय उमेदवार श्रीपाद नायक हांणी केलें। प्रियोळ मतदारसंघात प्रचार केले उपरांत ते उलयताले। ह्या वेळार थळावे आमदार आनी मंत्री गोविंद गावडे आनी हेर कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले। आज जे मोदीजीन देशात 10 वर्सां काम केलें आसा, जेचो पयलीं 5 वर्सां वाजपेयीजीन खातीर फावंडेशन सुरू केल्लो, ताचेर आज विकासाची बिल्डींग बांदपाचें काम जे मोदीजीन केलां तें म्हाका दिसता आमी म्हणटात पिक्चराचो जो ट्रेलर आसता तो ट्रेलरान पळयता पिक्चर आनी व्हडलें आसता म्हणून गेल्या 10 वर्सांक जें काम जालां तें आमच्या पंतप्रधानान आमकां फक्त ट्रेलर दाखयला। येणाऱ्या काळांत आमकां जेन्ना सत्ता मेळटली तर खरें पिक्चर ह्या देशाचें आहा तें आमकां पळोवपाक मेळटलें। देशाचो विकास जो आशिल्लो तो संतपणे चालू आशिल्लो गेल्या 60 वर्सां आनी हो विकासाक गती दिवपाचें काम जें आसा तें मोदीजीन केल्लें आसा। आनी सगळ्यांत पयलीं आमच्या राष्ट्रीय सर्वोपरी आदाराचेर विकासाचे नवे रिकॉर्ड जे आहा ते प्रस्थापीत केले ऑलरेडी केल्ले आसात। आझादी का अमृत महोत्सव ह्या हाज्या बरोबर आमकां दिसता मोदीजीन आमचे समोर एक स्वप्न दवरलें आसा। 2047 पर्यंत देश आमकां विकसीत करपाचो आसा।